लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 3 वळी 1 ते 20. जुआंव बातिस्ताचो उपदेश. तिबेरियोस सोमराजाचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पॉन्स पिलात जुदेयाचो राजपाल, हेरोद गालिलियाचो उपराजा आणि लिझानिया अबिलेनांचो उपराजा आसतना अन्नास आणि कैफास परोम याज्ञिक आसले तेन्ना जुआंवाक जाकारियासाच्या पुताक ओरोण्यांत सर्वेस्पराचे उतर पावले. पातकांचे बोगसोणे जोडचे खातीर जिवीत बदलून स्नान घेयात म्हूण तो जॉर्दानाच्या आख्या वाठारांत परगोटीत भोंवतालो. इसायास प्रवाद्याच्या सांगण्याच्या पुस्तकात बरयल्ले आसा त्या प्रमाणे हें जालें. तें अशें: तो ओरोण्यांत आड्डोतल्याचो ताळो, सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. दर एक फालकें बरोवन येतोलें, दर एक दोंगर आनी पर्वत सकयल पडटलो, वांकडे तिंकडे मारोग नीट जातोले आनी गुंड्या फातराचे आसात ते सुळसुळीत जातोले आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतोलें. आपणा कडचें स्नान घेवंक भायर सरून येत्या लोकांचे उरपणजीक तो म्हणटालो: पुरुशांची जात तुमी, येवचो आसा तो क्रोध वाटायात म्हूण कोणें तुमकां शिडकायल्यान? पूण तुमचें जिवीत बदल्लां जाल्यार तें पुरत्या फळांनी दाखोयात. आनी आमचो बापूय अब्राहम अशें तुमचे मदें म्हणू नाकात. तर हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांतली अब्राहमाक संसूत उत्पन्न करूंक देवाक तांक आसा. आतां लेगून झाडांच्या मुळाक कुराड घाल्ली आसा. म्हणटोच जें जें झाड बरें फळ दिना तें तें देव कातरतलो आनी उज्यांत घालतलो. आनी पुस्कोळ लोकान ताका विचारलें, तर आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावलीं आसात ताणें, कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसूलदारूय स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनीक कांयच ओगळें घेवं नाकात. आनी सैनिकांनी ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें तांकां अशी जाप दिली, कोणाक जबरदस्ती करूं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोकळांत घालूं नाकात, आनी तुमकां कितें मजुरी मेळटा ती घेवन दादोशी जायात. होच बी क्रिस्त न्हय मू? असो जुआंवा विशीं लोक खूब दुबाव काडून आनी जोण एकलो आपल्या मनांत अदमास करून आसलो देखून जुआंवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरो, पूण म्हजेवून वळवोन एकलो येता आनी ताच्या व्हाणांची वादी सोडूंक हांव उपकारो ना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. आपले खोल नितळ करूंक आनी घोव आपल्या कोड्यांत भरूंक तो आपल्या हातांत मडकूळ घेवन आसा. पूण तोंड जाल्यार पालोवना तसल्या उज्यांत तो लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्योय जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान परगोडटालो. हेरोद उपराजान हेरोदियासाक आपल्या भावाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून आनी ताच्या सगळ्या नोश्ट्या कर्तुबां पासत जुआंव हेरोदीक बेश्टायतलो. येद्या वेळार उपराजा सगळ्या परस पास्ट कर्तूब करूंक पावलो. ताणें जुआंवाक बंदखणींत घालो.